मार्कूचें शुभ वर्तमान. जेजून म्हणलें, एक मनीस आपल्या शेतांत बी वोंपता. रात आनी दीस तो न्हिदलोलो आसूं वो जागो आसूं, बी किल्लोता आनी वाडटा. हें कशें तें तो कांयच नकलो. जमीन आपणा ओस्तोंगी फॉल दिता. पयलीं पालो, मागीर कोणशी आनी शेकी कोणशी भर गुलगुलीत गोठो. आनी पीक जातोच लुवणी पावली म्हूण देखतोच रोकडोच तो कोयती लायता. हे पोरी देवाचें राज. त्या भायर ताणें म्हणलें, देवाचें राज कित्याक सोर करुया, वो कसली वोपार घालून तें चित्रावया. ते सासवाच्या कोण्या पोरी. तो जमनीर पडटा वोंपता तेन्ना संवसारांत आसतात तितल्याय बियां परस सुपुल्लो, पूण वोंपल्या उपरांत वाडटा आनी पोरसांतल्या सगल्या झाडां परस व्हड जाता. आनी ताका येदो व्हडल्यो कांदयो फुट्टात की अंतरल्यावेल्या सुकण्यांक ताचे सावले तोला आसरो घेवंक जाता. ताच्यान आयकूंक घेवंक जाता तसल्या सोबार वोपाऱ्यांनी तो तांकां आपलो निरोप दितालो. वोपारी शिवाय तांचे कडेन उलय नासलो, पूण कुशीन आसतना आपल्या शिसांक सगलें फोडून सांगतालो. देवाचें उतर हें.